पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। त्याचपरी आयच्या कार्तिक एकादशीच्यो तुमकां शुभेच्छा। तुमच्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारांक पक्षाच्या वतीन कार्तिक एकादशीच्यो शुभेच्छा। बरोबर आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच माजी खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आसात, तांचे कडेन विनंती करता की ताणें संबोधीत आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हज्या वांगडा सर्वानंद भगत आमचो पार्टीचो सेक्रेटरी आणि तुम्ही सगळे जाण तुमच्या सगळ्यांचे आमच्या दोघांच्या वतीन स्वागत करता। ही आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही आपोवपा फाटलो जो उद्देश आसा तो म्हणजे कांय दिसा पासून गोंयांत ज्या एका विशयाचेर चर्चा परत परत जाता त्याच्या संबंधान आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन उलयल्याय बी आणि आमची ऍक्शन जी आसा सरकाराची ती खरें म्हणजे याच्या संबंधान उलयता। दुर्दैवान सरकारी नोकरी म्हणजे सगळे कितें अशें एका अर्थान खरें म्हणजे समज जावपाक लागता आणि तातूंतल्यान कांय गजाली तयार जातात आणि तातूंतल्यान मागीर कांय अशे तरेचे मनीस उत्पन्न जातात उपस्थित जातात की ज्यांच्या माध्यमांतल्यान आपले असो विश्वास दाखयता की आमी तुमचें काम करून दिता। जेन्ना अशा पद्धतीची गजाल लक्षात आयली तेन्ना आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत याने स्वतः पुढाकार घेऊन आणि जेका आम्ही म्हणटा की प्रोएक्टिव्हनेस जो आसा सरकाराचो भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध हो कितें आसा हो हेचे एक ज्वलंत उदाहरण जर कितें आसत जाल्यार हें आसा की जेन्ना ही गजाल लक्षात आयली तेन्ना त्याने पोलिसांक डायरेक्शन दिलें आणि हेच्या संबंधात ताबडतोब कारवाई करची हे ताणें सांगलें। आणि आम्ही पळयतात की फाटल्या कांय दिसांपासून अनेक जणांची अरेस्ट ही सरकारी नोकरी आणि त्याचे खातीर पैसे घेवपी अशा पद्धतीचे जे नवे दलाल तयार जावपाक लागल्यात त्यांची अरेस्ट जी आसा ती फाटल्या कांय दिवसांपासून सुरू जाल्ली आसा। आणि केवळ अरेस्ट न्ही तर त्याच्या संबंधातले इन्व्हेस्टिगेशन त्याच्या संबंधातली कारवाई ही सुद्धा फाटल्या कांय दिसांपासून सुरू जाल्ली आसा। सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा तो तर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल हो या भ्रष्टाचाराच्या अशा पद्धतीच्या गजालीच्या पूर्णपणे विरोधान आसा। याच्या संबंधातले याच्या संबंधात जे कोण गुंथिल्ले आसात त्यांच्या विरुद्ध सरकार खरपणान कारवाई करतलो। भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे तर म्हणणे आसाच की याच्या संबंधात सरकारान कारवाई करचीच, पण सरकारान प्रत्यक्षात आपल्या कामांतल्यान सुद्धा हे दाखवून दिले आसा। आणि म्हणून पेडणे सावन काणकोण मेरेन ज्या ज्या गावांनी ज्या ज्या कडांनी अशा पद्धतीचे मनीस कोण मेळ्ळे आसत त्यांच्या विरुद्ध सरकारान कारवाई ही केल्ली आसा। आयज त्याच्या संबंधातले पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जे चालू आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की खुबश्यो गजाली प्रत्येक दिसा प्रत्येक क्षणात तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो गजाली लोकांच्या मुखार येत असतात। एकूण आतापर्यंत म्हणजे 10 तारखेची माहिती आसा, आज 12 तारीख आसा, एकूण 18 जणांच्या विरुद्ध सरकारान कारवाई केल्या, पोलिसांनी कारवाई केली आसा। तातूंतल्यान एकाच्या विरुद्ध FIR रजिस्टर जाल्लो आसा, बाकीच्या विरुद्धातली माहिती एकठांय कर इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि हेतून कोणूच सुटूना। आणि कोण सुटूना अशें आमी जेन्ना म्हणटात तातूंत जे कोणी अशा पद्धतीन तरणाट्यांक फुटोवपाचो यत्न करतात त्यांच्या आड अशा पद्धतीची कारवाई जी आसा ती चालू आसा। कांय वेळांनी अशा पद्धतीचो विषय येता की हे सगळे जाण काय विरोधी पक्ष स्वाभाविक आरोप करतात की भारतीय जनता पार्टी कडेन संबंधित आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हे सगळ्यो गजाली खोट आसा। कारण भारतीय जनता पार्टीचो आज सरकार फाटली 2012 पासून आज पर्यंत फाटली 12 वर्सां गोंयांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचो आसा आणि सरकार आशिल्ल्या कारणान ह्या सरकाराच्या विरुद्ध अशा पद्धतीचो आवाज करप विरोधी पक्षांनी करप स्वाभाविक आसा। पण भारतीय जनता पार्टीचोच हो सरकार आसा की ज्या सरकारान खरें म्हणजे अशा पद्धतीची जेन्ना ही कागाळ लक्षात आयली तेन्ना त्याच्या विरुद्ध कारवाई जी आसा ती ह्या सरकारान केली आसा। हातूंत काँग्रेस पार्टी कडेन संबंधित आशिल्ले सुद्धा सुटूना। काणकोणाच्या एका लिडराचो एक सोयरो जो आसा तोय तातूंत धरला। काँग्रेसीच्या सोशल मिडियाचो लँड ग्रॅबाच्या संबंधात ज्याचो संबंध आसा असो कोणतरी कुमार म्हणून आसा तेकाय धरला। आणि म्हणून हेचे कडेन सरकार जे आसा ते आणि पोलिसांक पूर्ण फ्री हँड सरकारान दिल्ले आशिल्ल्या कारणान
ह्यो सगळी कारवाई जी आसा ती त्या संबंधातली चालू जाल्ली आसा. आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की आमकां गोंयांत एक पारदर्शक सगळ्यांचो विकास करपी अशा पद्धतीचे सरकार भारतीय जनता पार्टी चलोवपाक सोदता. आणि जेन्ना ह्या अशा पद्धतीच्यो गजाली लक्षात आयली तेन्नाच आणि त्याच्या पयलीं सुद्धा सरकारान हो विचार सुरू केल्लो की जर अशा पद्धतीच्या या रिक्रुटमेंटाच्या संबंधान जर अशा पद्धतीची कोण कोणाक फुटोवपाचो यत्न करता, कोण हे अडचणी तयार करता अशें जर आसा, मुख्यमंत्री जो आसा त्याने इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि तातूंतल्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा ते अपॉइंट जाल्ले आसा. एक पारदर्शक व्यवस्था रिक्रुटमेंटाच्या संदर्भात ही गोंयांत आसची अशा पद्धतीचो हो यत्न आसा. आणि म्हणून या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान आजपर्यंत एक रिक्रुटमेंट जाल्ली आसा आणि त्याच्या उपरांत जर फुडल्यो मुखावेल्यो ज्यो आसात रिक्रुटमेंट्स जातल्यो. पूण हे सगळें करता आसतना आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून सगळ्याकडे उलो मारपाक सोदता की हातून कोणूच सुटचो ना, कोणूच हातून कोणाचो सोयरो, कोणाचो कोण रिलेशन, कोणाचो कोण आसत जाल्यार तो हातूंतल्यान सुटचो ना हे आमी स्पश्ट करपाक सोदता. आणि ही आमी आमचे म्हणणे पार्टी म्हणून सुद्धा सरकारा मुखार मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन दवरला. मुख्यमंत्र्याने ते मानून घेतला आणि त्याच्या संबंधातली जी कारवाई जी आसा ती पूर्णपणे चालू आसा. आणि आमकां विश्वास आसा की जे गोंयचे तरणाटे जेंका जे खरे म्हणजे डिझर्विंग आसा, जे मेरिटाचेर मुखार वचपाक सोदता, अशा सगळ्या भुरग्यांक खरे म्हणजे त्यांच्या त्या मेरिटाचेर, त्यांच्या त्या कामाच्या परफॉर्मन्साच्या आधाराचेर तांकां मुखार वचपाची संधी मेळपाक जाय. आणि ती जर मेळटली जाल्यार अशा पद्धतीचे जे एलिमेंट्स आसात की जेंका लागून एडमिनिस्ट्रेशनाक दाग लागपाचो धोको आसा, जी एकूण सिस्टमीची एक सॅंक्टिटी आसा तेका दाग लागपाचो जो धोको आसा, हो धोको पयस करून तातूंतल्यान एक बरे पद्धतीचे एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा खातीर सरकार हे बांदील आसा. आयज आणि एक गजाल आमी स्पश्ट करपाक सोदता की फाटल्या कांय दिसापासून जेन्ना अशा पद्धतीचे विषय येतात तेन्ना खूबशे जाण म्हणटात की भारतीय जनता पार्टीच्या जो संबंध आसा किंवा आनी कितें आसा, पूण आमी एक उलो मारपाक सोदता जेणे कोणी अशा पद्धतीच्या हातून जर कोणाक लक्षात येता की आमी कोण इन्वॉल्ड आसत, कोणी जर अशा पद्धतीचे लक्षात आयला आसत, कोणी जर अशा पद्धतीची कितें हे तयार केल्ली आसत व्यवस्था, जाल्यार त्याच्या विरुद्ध त्यांनी पोलिसां कडेन कंप्लेंट करची. सरकार आसत, पोलीस यंत्रणा आसत, अजिबात हयगय करनासतना त्यांच्या विरुद्ध जी आसा ती कारवाई करतलो, जी ऍक्शन कायद्या प्रमाण आसा ती घेतलो. आणि ते करता आसतना गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या तरणाट्यांक खरें म्हणजे बऱ्या पद्धतीचे एक वातावरण त्यांच्या खातीर नोकरीच्या संदर्भात आसत, मुखावेल्या त्यांच्या विकासाच्या दृश्टींतल्यान आसत, हे सरकार दिवपाक सोदता. आणि म्हणून म्हाका दिसता की त्यातून आमी सरकार जे आसा ते पूर्णपणे सरकार जे मानलेलं आसा भारतीय जनता पार्टी तर निश्चितपणान ह्या सगळ्या कारवाई जी सरकार करता त्याच्या फाटल्यान सरकारा वांगडा आसा आणि सरकारा कडेन आमी मागणी करता ही कारवाई पूर्ण लॉजिकल कंक्लुजना पर्यंत, म्हणजे हातून पूर्ण लॉजिकल कंक्लुजना पर्यंत ही कारवाई व्हरची. हातून काय दीस लागल्यार जाता पूण ही जावची. आणि एक गोंयच्या भुरग्यांक आणि गोंयच्या नागरिकांक जे एक अनप्रेसिडेंटेड अशा पद्धतीची गजाल घडल्या ती हांगासरल्यान ना जातली आणि हेच्या मुखार परत जावची ना अशा पद्धतीची कारवाई आणि शिक्षा ही तांकां जावची हे आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता. जर कितें विचारपाचें आसल्यार विचारपाक. म्हाका दिसता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां, विजिलन्स डेचो जेन्ना प्रोग्राम आशिल्लो तेन्नाय ताणें सांगलां की अशा पद्धतीची नावां इन्व्हेस्टिगेशनाच्या टायमार जी कितें येतली तेन्ना सरकार जे आसा ते पूर्णपणे कारवाई करतलो. आपाच्या प्रेसिडेंटाने एक क्लेम केलं की तो 8 महिन्या पहिल्याच्यानं सांगत त्याचे कनेक्शन डायरेक्ट बीजेपी वांगडा आसा, तेव्हा बीजेपीन लक्ष दिवंक ना. आता जेन्ना लोकांचे कंप्लेंट येयले तेन्ना बीजेपी आणि चीफ मिनिस्टर ऍक्शन्स घेता म्हणून. नाही, म्हाका दिसता की आपण त्यांचे खूप पद्धतीचे त्यांचे जे उलोवपाचे पद्धती आसात म्हाका दिसता तेजे परस सुद्धा जी प्रत्यक्षान माहिती सरकारा कडेन आयली तेजे उपरांत ताबडतोब सरकारान हेच्या संबंधान कारवाई केल्ली आसा. एज अ पार्टी लिडर आयज ज्या भाशेन आयज धरून दरीत जाल्यार डू यू फील दॅट तुमचे कोण ना हितून एज अ पार्टी लिडर यू आर बिकॉज थोडे जाण अशें तशें एलिगेशन्स करता आणि एलिगेशन्स करता आसतना एलिगेशन्स करू, पण त्याच बरोबर जर कोणी हातून जर मेळटा आसत जाल्यार निश्चितपणान त्याच्या विरुद्ध कारवाई जातली. श्रुती
प्रभाकर म्हणून आहा त्यांचे लिंक्स बीजेपी कडे आहा म्हणून अशें म्हणटात. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले. गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कुणी तरी शुटीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. जाल्यार मागीर इतर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. सो ती संबंधित आसा पार्टी कडेन संबंधित आसा. हांवें तेच सांगलें, पयलीं आशिल्ली, आता ना. आतां ना. How many party members are found involved in this job scam? कोण ना? Who is Mr. Padakar actor? Who is Mr. Padakar actor? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका. आमचे पार्टीचे ना ना लेट मी कंप्लीट. आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय विल आन्सर फर्स्ट. या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे, म्हणून हांवें सांगलें न्ही, 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात. जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे त्याने केले अनएथिकल गजाली ज्यो आसात त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना. कारवाई निश्चितपणान जातली. सो तुम्ही म्हणता की मुख्यमंत्र्यांनूच हेचेर एक्शन सुरू केले, पण राज्यात फाटली 12 वर्सां तुमचे सरकार आसा, राज्यात सीआयडी म्हणून आसता, बाकीचे इंटेलिजन्स असता, ते तुमचे फेल केले सरकाराचे अशें दिसना तुमकां? इतलो चोरांचो चल्ला मार्केटात. प्रश्न असो आसा, कळना सरकाराक. प्रश्न असो आसा, सीआयडी आणि आयबीची कामां कितें आसा हेचे परस सुद्धा अशा पद्दतीच्यो गजाली ज्यो आसात त्यो लक्षांत आयल्या उपरांत सरकार जेन्ना एक्शन घेता ती महत्वाची. म्हणजे ती फेल जाली, तुमची यंत्रणा फेल झाली. यंत्रणा फेल जाली का बरोबर आसा, पक्षाचे काम ना, ते सरकार पळय. सर पण हांव पण सिरियसली तुम्ही सरकाराक डिफेंड करता न्ही हांगा पक्षातर्फे. पक्षातर्फे जी आता एक्शन घेतलं त्याच्या संदर्भात सर उलयता. हांव सिरियसली लूक बिकॉज एकल्याचो हें पळयत जाल्यार इट इज मोर दॅन अ क्रो कंटिन्यू वयता पळय. हांव सिरियसली इट इज बिकॉज भुरग्यांचें हें फ्युचर हो, आनी इतले समज तूं पयशे एकलो एकठांय करता जॉबा दिता म्हणून, तर भुरग्यांनी मागीर गोंयकारांनी कितें चिंतप? म्हाका एक दिसता की तुवें प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता, जे हांवें सुरवातीकूच सांगलें की जी एक सायकी आसा आमची, की सरकारी नोकरी म्हणजे एक सेक्युअर सेफ जॉब आनी तातूंतल्यान फुडले मुखावेले आपले एक सेक्युअर करियर. आनी हाचो विचार ह्या संबंधान खरें म्हणजे सगळ्यांनीच मिळून करपाक जाय. आणि वो करता असताना तातूंत सोशल एक्टिविस्ट आयले, एनजीओज आयले, त्याच बरोबर पेरंट्स आयले, सगळ्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की ह्यांनी तातूंत संदर्भातलो विचार करपाक जाय. कारण नोकरी मेळटा, सरकारी नोकरी मेळटा म्हणून आपले पयशे दिले म्हणून अशा पद्दतीच्या गजाली घडप हें बरोबर न्ही. सर आता ज्या पद्धतीने तुम्ही म्हणतात पण त्यांचे लिंक्स सरळ सीएम जी कोण अक्यूज झाली ती सीएमाक मेळपाक गेली, म्हणजे इतले लोकांका भय ना डायरेक्ट सीएमा पर्यंत पावता. नाही, म्हाका दिसता की तुम्ही म्हणटा की गोंयचो सीएम जावपाक खूब एक्सेसिबल आसा, सहज तो पीपल फ्रेंडली आसा, लोकांक सहजपणान मेळटा. मेळूं ना जाल्यार तुमीच पांय म्हणटाले की मेळत ना मरे तो, म्हणून ताची अपॉइंटमेंट घेवची पडटा. सो म्हाका दिसता की कोण कोणाकडे आतां सुद्धा म्हज्या वांगडा जर कोण हांगा उबो रावलो आनी ताणें जर फोटो काडलो आनी फाल्यां जर त्याची गजाल कितें तरी मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हणटा तो सवय कराचो म्हणून, तशें जायना तें. ही सगळी प्रकरणां 2019 उपरांतूच कित्याक जाली, पयलीं कित्याक जावना अशें दिसता तुमकां? नाही, म्हाका दिसता की मोडस ऑपरेंडी केन्ना कशी केन्ना खंय तयार जाय तेचे बद्दलचे आमी डेट सांगपाक शकना, पूण जेन्ना ही गजाल जाता तेन्ना ती कारवाय करप हें म्हत्वाचें आसा. पूण आतां इतल्या जाणांक ताका अरेस्ट केल्या ते खंयच्याच मिनिस्टरा कडेन तेचो लिंक ना, ते हांव कशें सांगतलो. रिपोर्ट आयले जाल्यार कळटलें मरे, पोलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. 18 have been arrested so far. Yeah, right. How many are your party members in that? Where? In this 18? Nobody. पराग रायकर हांवें सांगलें न्ही रे, पयलीं आशिल्ले का म्हणटा आतां पयलीं जे कोण आशिल्ले आनी जर लक्षांत आयले आसत ते आमचे कोण ना, आनी जर असले आसत मेळ्ळे आसत जाल्यार तुमी दियात तांकां काडून उडयता. How can you dealing from them, no? After arrest. Then I tell you one thing, you have to dealing with them. Once somebody is one second, let me answer. If you are so enthusiastic to listen to me, then you have to have patience. की आमचो जर कोणी एखाद्या सोशल क्लबाचो आसत, खंयच्या कमिटीचो मेंबर आसत जाल्यार आमी कितें करतात, ताणें केल्ली वायट गजाल जर आसत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी डिलिंग करता काय तसोच दवरतात सांबाळून ताका काडून उडयतात मरे. आनी ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी डेफिनेटली जर कोणी अशी गजाल करता आसत जाल्यार तेजे कडल्यान ताका हांगासरल्यान डिसोसिएट करतले आनी करपाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीची आसा. असे म्हणतात की उजो असल्याशिवाय धुवा येना, तुम्ही आता जे कोणाचो लिंक ना म्हणतात न्ही, पळय जे कितें लिंक्स इस्टाब्लिश आतापर्यंत जाल्ले आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, जे कितें गजाली स्पश्ट जातल्यो त्यो सगळ्यांक कळटल्यो. श्रीधर सतरकार म्हणटा तेंची आत्महत्या केली, पयली आत्महत्या, तो पयली बीजेपी कडेन लिंक बी आशिल्लो, कोणाचो पीए बी असो कितें आशिल्लो? नको रे बाबा, तुजे कडेन आसत जाल्यार ती म्हायती म्हाका.
इन प्रेझेंट सिनारिओ ते लोकांक खबर आसा ना म्हाका तुका खबर आसा जाल्यार म्हजे कडेन माहिती म्हाका तरी खबर ना. इन प्रेझेंट सिनारिओ एज अ बीजेपी लिडर फुडें समज तूं कोणूय सांपडलो बिकॉज एक नांव येतात आणि ही इज कनेक्टेड विथ बीजेपी हाऊ फास्ट बीजेपी वूड बी ऑन दॅट. आर यू कॅन सी मॅन आय टेल यू वन थिंग, जर कोणी अशें लक्षात आयल्या उपरांत आमी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना तुमी बीजेपीन बरें काम केलें म्हणपाक जाय. आता तुम्ही हे मेंबरांक सांपडल्या पळय ताका काढून उडयल्या, असोच जर तुमचो कोण एमएलए मिनिस्टर मेळो जाल्यार ताका तुमी पोस्टा वयले काडटा तेन्ना तुका परत एकदा प्रेस करता तेन्ना. बट पराग रायकारा सारको मनीस तुमचो म्युनिसिपालिटी इलेक्शना कॅन्डिडेट बी आशिल्लो, सो आता तुम्ही हे सगळे आता फुडें इन फ्युचर कितें प्रिकॉशन घेतले? म्हाका कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीक सदांच भारतीय जनता पार्टी जी एक्शन घेता ती पब्लिका मुखार आसता आनी ती लोकांच्या मुखार आमी दवरता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आमी प्रत्येक फावटी जी एक्शन घेवची पडटली ती आमी घेत वतले आनी तुमकां इन्फॉर्म करतले. थँक्यू.